तुला हातात डोक्याने आम्ही तुला कसूर विचारा का तुम्हाला विचारा जाऊ त्यामुळे नका माझा रिचर्ड पुण्याचा बोलतो त्याला काय आवडता पैसा रिचर्ड पुण्याचा बोलतो तू जाण आता तुझ्या जीवितात पाऊल मानायला तुमच्या अंकोती स्वतःचा कोयती तू आता इकडे झाला तुझ्या पहिला नाही तुझा बाप कोणी जाणून गेलो
तुझी नाही तुझी बघा तुम्ही माझ्या नाताच्या खूप पिता बोल रिचर्ड अजूनही पण सुधारत नाही अरे आमच्या कधी रोज समय आमच्या जीवितात केन्नाच चलिला ती आम्ही काढून काय करतात होय जे तुमचा केलं नाही का ते तुम्ही काढून बाहेर मारतात अरे जे किती मागत आहे ते तुम्ही किती करून मारतात किती सोबत केला असताना तुमचा तुमच्या भावाचा भोग ना अरे किती असतात ते गैरच्या वळवकार अजब पडले आई काम करतो लोक तरी कशा स्वत सांगतो बोलतो किती झाला वल्ला पाव मारतात घरात किती लावायचा तू किती भगवान तुझ्या पाठ्या लावून तू अजूनही सुधारत नाही अरे आता त्या तोळात राजकीय सुटत आणि माळमाग झाडा केलं तर तू केन्ना सुधारतो ना जेवण तो एकूच तोय कमरी सुरक्षा ग्रेस आणि गोरी आता वेगळं आहे त्या लाच करू ना रिचर्ड लादलाय त्याची हेसले ती प्रभाव तू जरी रेस्पेक्टिंग कोण जाणार ते पुरुष तू जरीचे अरे तीन जण तुमचे तिसरा दगडी 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 तुझे असं देत नाही या अरे एक दगडाची खास बोल वर केलाय काय दगड नाही रॅम्बो ती आमच्यामध्ये पडताना होता आम्ही आमचे पोट घेतले अरे आवड तू सांगता तुला त्यांच्यामध्ये पडला तुला काय स्कोर नाही करणार किती म्हणजे रे रॅम्बो तुला बरे भाषेत सांगता फक्त सांगता आमच्यामध्ये पडपाची गौरव होता अरे होय तू सांगता तू त्यांच्या मनामध्ये पडला तुला काय स्कोर नाही करणार मना पडल्यामध्ये दान देण्या का शुभ्राव तू शुभ्राव तू माझ्या माझा सोडू नका अरे तू ऑन आले बघा तू काय दाखवा नसतोय तू तिकडे उभा दिदीव तुझे चोर दादा चोर सुबेस केले दरयार एक गुस सपोर्ट मारून तोड आज ते असं ते पोते करून दाखवतो अरे काय किती आम्हाला विचारला रे तू लहान असताना दूध घेऊन भरून झाडाला वर केला हा किती तुझे झाडामध्ये सापड मारता दोघीच ना किती Sami, awzano, duet potos, rodorati goras patamon. Kes base, angar pes potos, पुलिसेची गरज पडटा म्हण पूण ते कितें जावं तुका मागीर कसली गरज पडली जा इंस्पेक्टर तू बरे भाशेन जाणो तुजी भयण नाताशा आयज 3 म्हयने जाले ना जाल्यार तो ताचो आजून कित्याक सांगना सामी मदींच मेल्या उपरांत तकली झाडां पर्यंत रडलो जाल्यार तो परत जिवन जातलो म्हूण ताची आस करूंक गावना हांव जाणो तूं तुजे भयणीक घरांत त्रास दितालो म्हूण आनी देखूनच म्हजो थाव काडच्या आदीं हांव तुजे लागीं विचारूंक सोदतां ज्या दिसा नाताशा ना जाला त्या दिसा तुवें ताका बांदून घालून घरांत मार घातलो तो कित्याक हांवें वय तुवें सामी आपणाच्या दोळ्यांत वाचो आसतना दुसऱ्याच्या दोळ्यांतली कुसकुटां काडून पळोवनाका म्हाका दिसता तुजी भयण नाका तुजो याद आसा म्हूण इंस्पेक्टर ना हांव नकळो जालो म्हजी भयण ढील अपराधी म्हणून हांव म्हजे भयणीक उलटो सजमलो उलटो सजमलो हो परतो सजमलो हे
तूं पावस करून कसलो फायदो दोनयान सांडलेली गोश्ट आमकां परत केन्नाच मेळना डॉक्टर तुमचे काळात तू आमगे राहिलाय हे सगळे कोणा ते फकत तुका लागून तुका तुझी बहीण म्हाका ना जाली फकत डॉक्टर तुका लागून आयज 3 म्हयने जाले हांव म्हजे भयणीक सोदता म्हाका भयणीची सावळी देखून बरो मेळना हांव सदांच चिंतता डॉक्टर तुम्ही डॉक्टर जावन आसात म्हणून दुसऱ्याचो घराको सांबाळपी पूण हांव केन्नाच नको जालो तुम्ही डॉक्टर आपल्या कायद्याचो बेफायदो घेवन दुसऱ्यांची घराबे पाड करपाक म्हणून तुजे पयलीं गुन्यांवकारी करून म्हजोय थोडो हात आसा त्या दिसा अटेन्शन हांवें रिपोर्ट दिवंक नासलो जाल्यार तो म्हजो जीव घेतलो आसलो आनी हांव म्हजो जीव म्हाका नात वतलो आसलो डॉक्टर तुवें तुजो जीव सांबाळून आमचो बरोबर काडपाक घातलो 10 जाणांची काळजा तुवें दुखयली म्हजी भयण म्हाका ना जाली मनशाक पावना तें मेळना आनी नशिबान आसतलें केन्नाच चुकना जरी तुजी भयण तुज्या नशिबान आसा जाल्यार तुका देवून दिवचें पूण केन्ना डॉक्टर केन्ना कितलो तेंप दुखूय आसलो आनी तुजी बरें आसा ह्या वेळार म्हज्या तुका एकूच समज जाता तें म्हणल्यार त्या तुज्या एकसुऱ्या वेळार तुका कश्टां तुज्या सांगाता जाताय जाल्यार हांव वता डॉक्टर तो कोण तो कोण आनी तो कसलो मनीस हें सगळें हांव तुका उपरांत सांगतलो म्हजेर विश्वास दवर बरें हांव येता डॉक्टराचे सांगणे प्रमाणे हांव तुका आमगेर दवरतलो आसलो पूण जेवूंक खावंक आमगेर आमकांच ना जाल्यार तुका आनी हांव पयशे दितलो सारी जरी तर तुका पयशे आसा जाल्यार तूं तुज्या घरान म्हाका दवर पूण आज सजमतान तुजे भयणीचे दूख घेवन पूण आयज तान तूं कसलेच दुखी आसचो ना लक्षान आसलो म्हज्या केन्नाच पळोवंक जावचें अरे तूं आनी म्हाका कसलेच दूख दितलो हांवच लागून तूं दोगीरो म्हज्या फाटल्यान कित्याक लागलो म्हणून तूं नताशाक मेळून कॉलेजीन येता म्हणून हांवें नताशाक घरा दवरलें उपरांत तूं ताका मेळून घरा येवंक लागलो तेन्ना हांवें तुका धांवडायलो आनी आतां परतून तूं आमगे कित्याक आयलाय आमचो बदला घेवंक सारी हे बरें म्हणून काळजाक पडलेल्या काव्याक अदीक वाडोवन हाडलाय तुका तो नाका जाल्यार हांव वेता पूण वेच्या आदी म्हज्या जिविताचो एकूच अनुभव तुका दिवंक जाता तो म्हटल्यार तुजी भयण नताशा हांवें तुका जायतेच पळयलें नताशा पूण तुका मेळूंकच नाय तुका कांय वायट विचार ना न्हय तू मोठे काय जागी का उरलेला असता आपल्या भयणीक आपल्या जिवा परस कोण साथ वतालो दुसऱ्यांच्या आयकून आपल्या भयणीक विसरलो पुण्या बघत नताशा पुण्या बघत पूण ह्या फुडें हांव तुका केन्नाच असो वायट करचो ना सरी तुजे पण तुका मेळोले सादा पयशे न्हय होय हांव आयज पोर खुशी तू आमच्या रानात एकशेची दिसची येता 3 मुले जाणी तुझी 20 पोलीस सेवा केल्या आणि सुरी तो ताका ह्या प्रकारात आसलो पेलो जाल्यार अधीकच फरक जातलेले तशें करून आतां जें आसा तें आतां आमगेर दवरून जरी तर हांवें कितें तुका म्हणला जाल्यार म्हाका पुण्या खबर सारी तुका नासतना पावस चडना आनी चूक करी नासतना मनीस आसना
पळयला हो दोन दिलो तुका स्वताची चावी उडोवन तुका दिदीची दारां उगड जालो चिकीची दारां उगड हांव गोडाक धरून तो येयला आसा पूण व्हडलो मागण्या खंय तुका तुका म्हज्या गेटाच पडून जावचें ना तू जाणा तुझ्या डॅडीच्या रागा शिमानी मेळटा म्हणून तुवें जो प्रश्न आयज जाग्यो केला तो याच्या मुखार केन्ना उठोवचे ना डॅडी स्वता
या समाजातले नाटक कोण विचित्र कशें दिसलें आणि तू म्हाका सारकें सांग तू कोण आणि तुझें नांव अंकल, थोडेच जाऊ नताशा. विठ्ठलाची बोकड आणि तुझी बोलणी सून. तुझें नाव अंकल, नाटक नाव कित्याक बा? नाटक हात म्हणून बाय म्हणलेली असली. मॅडम इतलो वेळ लावून असलो फकत तुझे नाटक पळोवन आता म्हाका सारक्या तसली सांग तूं कोण आणि तुझे पुराय नाव कितें सावयो, तुवें नाव ओळखूंक ना? थोडेच जाऊ नताशा. तुझ्या भावाची बोकड आणि तुझी बोनी. शुभराव दादाशा जावंक नेसो कारण दादाशा गावेन जावयो तू कितें आपल्या आपलो आपलो पळोवन तूं सोदता आणि तू नाताच्या जाल्यार तुका सांगता तू ज्या घरान पयलें पावल घातला ते तुजे पयलें आनी निमाणें म्हणटा तुका आणि अंकल, तू विचार आसा. या घराची सून जाल्यार तरी नताशा केन्नाच जावची ना, केन्नाच ना. डॅडी दादाशा तर हे मुली केन्नाच पावून असले जावयो तेशें नाताच्या जावन येतो मेलेले मनीस पोसून जिवा जावन येतो पूण दोरी पूण आमकां हे सारकें नाताच्या आसा तें पळोवंक जाय जाल्यार आमकां कसलो तरी उपाय काडचो पडटलो ना तर ते होमस्टे वर्षान उदक जातलें दाखवले आजपासून जेव्हा आमच्या भूमिकेत तुम्ही घरात आहेत मला 60 वर्ष तरी म्हणजे पाहिजे What are you doing?
गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज कसं बोललीस गं? तुझी बाळ 9 महिन्या प्रेग्नेंट आहे आजी तुझी माय तेव्हा काम कर तुझी बोलतो आमचे गुड न्यूज आता
शारोळी गोडणी गोडली पोरांनी माघार विद्यालयाची गोमतीच का बोलली बोले बाजार शिंगार घेऊन बोले कोणाकूच मोर नाही बोली ती उक्ती करून पैदा लोकांची कोण रोखतात बोल्या बोली
Roberto'चो पूत आणि नताशाचो मोठी बहीण. विचार, हांव तुजेच कडेन वचपाक मेळोवचो. होय जाले, तूं म्हाका हाडूनच मेळो. म्हाका मेळ्ळो आनी कित्याक? हांव तुका मेळोन फकत तुका घुमोवपाक. ते नताशाचे काजार सांग तुका मेळचें ना भितर. कशें म्हणून अंकल? कशें म्हणून म्हणून तो जाणा म्हाका विश्वास घात केलो जाल्यार हांव काश्मार निराश जातलो अंकल. म्हाका तुजें कांयच आयकोपाचें ना. म्हाका तुका इतलेंच सांगूंक सोदता. तूं ताची वाट सोडचीच पडटली. अंकल वचन आयकप बरें केलें. कोण तू आणि हांगा कित्याक? तूं उलयता तशा होय हांव उलयतां. जाल्यार तुका कितें तूं नाका तितली सोद करिनासतना खंय आसलो? डॅडीचें धुडूच वचून उरला काय कितें? हांवें तुजी जायती सोद केली. तुजो मोग म्हाका जायतो आसा आनी हांव काळा जावन राजी आसा. पण हांव तुजे भयणी तुजे लागीं काळाक करूंक राजी ना. कित्याक उलयताय? सो तेंच उलयता. तुम्ही आभार आसात म्हजे भयणीक इतलो त्रास दिला. तितलेंच करप. आनी कोणतो आजार पडलो जाल्यार त्या नाल्ला खाली मारून कसलो फायदो? रिचर्ड, हो तशें फुडले फुडले उलोवप हे गोपचे पायचे न्हय. जाली हांवें तुका सांगलां नाकाशी वाट सोड म्हणून. आनी हांवूय तुका सांगता तुजे धमकेक भियोन हांव नताशाक विश्वास घात करता तसलो मनीस हांव न्हय. हांव ताचे ताय काळा जातलो म्हणल्यार जातलो. नताशा तूं इतलो सोबे कडेन बदलतलें म्हूण हांव केन्नाच नकळो. कांय बदल बदललें जाल्यार पूण हांव तर तुका म्हणसर विश्वासी रावतलो. ना मास्टर. कालचा दूख घेऊन आलेलो. दूख घेऊन येतालो. हांवें तुजी तोखणां केलेली. पळोवपाक तुजें मन. पळोवपाक तूं म्हज्या भयणीचो इतलो दूख करतालो. आयज म्हाका जमलें तूं ताचो खरो मोग करता म्हणून. देखून हांव म्हज्या भयणीक तुज्या लागीं काजार करूंक राजी आसा. बरें रिचर्ड. नातोल विचार येतलो की होय रिचर्ड, हो तुका नीट फोन आयला. तो कोणाकडेन सोय करूंक जावचो ना. खरेंच रिचर्ड? नताशा हांव तर कितलो निराश जालो. तुमी म्हज्या मनाक विश्वास घालता. रिचर्ड, आमी हे तुमचे कुशलतायेच्या समयार तुजे लागीं एक सरप्रायज आसा. सरप्राईज आनी कसलो? कसलो सरप्रायज? तो हांव तुमकां सांगचो ना. जाली कितलो वाजताय? हांव कोणतो सरप्रायज हाडटाय तो? ना हांव तुमकां सांगचो ना. सांग मी. मोबायल मा पडलाय कितें? होय, हांव मोगान पडना. हांव बसता हिंगा सांग. ते चेडू जावन आसा सुलिमा, रिचर्डाची भयण. कोण? म्हजी भयण? जाल्यार हांव कितलो खुशाल. तशें तर तूं म्हजो पुण्याक आनी हांव तुजो. आदल्यांची म्हणणी आसा उदवाताक पात्राचें शीत म्हणून. सीमा, तुजी हुशारकाय चड फुडें पावला. तुवें डॅडीचो मोग तत्व पळयला जाय. पूण आजूनय राग पळोवंक ना. तुका डेली जावन आसा वखदो मनीस. जो तूं जावन आसतना धुवर काडटा पळय तोच तुजो. आयज कितें जालां? तूं सगळ्याच रागाच्या पानार फुगार जाताचो. साबयो, तूं म्हाज्या सांगाच्या कातून कित्याक उपकारता? एके वाटेन ते नताशा वयता तुजर म्हाका सतायता आनी दुसऱ्या वाटेन ते दोन दिले सीमा. डॅडी, गाला मनीस जिवान साप तेजो. पूण हांव सगळो हांवें कितें करचें पळयलें. दूख लागलेले सुणे तो पाड मारून केन्नाच मेळना. तेच भाशेन आमच्या नताशाचो पुरो थाव काडूंक जाय जाल्यार ताका एकूच उपाय आसा. उपाय आसा डॅडी? आनी कसलो? तुका नताशाक तुज्या पांगेरान पालोवचें पडटलें. तेन्नाच आमकां आमच्या जिविताचो कांटो वय डॅडी, ही तुजी आयडिया एकदम बरी आसा. पूण डॅडी,
आयली च्या मागान आसा न्हय गोंयचें नांव येता न्हू हें जालां एकूच म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां जावयो तांचो मोग मंजूर जावच्या आदी तुका तांकां दोशी करची पडटली तेन्ना तुजें गिरेस्ताचो व्हडलो वांटो तुका काम मेळटलो श्रीमानचा मोग दोषी करून ग्रेस घ्यायचो बघा म्हाका खरेंच जे मनशाक पावना ते मेवना दोशीमान ना ते केन्नाच करा श्रीमा आयो कॉलेज सुटला केन्ना आनी तू घरा पावता केन्ना जाल्यार सांग म्हाका इतलो वेळ तूं आयज खंय आसलें काय सगळे म्हजे लागीं विचारी तूं कोण डॅडी काय म्हजे लागीं विचारिना आनी तुका कसलो अधिकार आसा सोयरा हांव तुज्या म्हणून पडलो म्हणटोच तूं खंय वेताय कोणा लागीं उलयताय आनी कितें करताय हें सगळें विचारूंक म्हाका अधिकार आसा तुजे पुतवड टिचर व्हडलो आसतना तुवें ताचो अधिकार कसो चल्लो सोयरा तें तुका म्हणूंक ना पूण हांवें आयकून सोदता तें हें तूं सारेच्या मोगान आसा हें सो वय हांव सगळ्याच्या मोगान आसा आनी ताचेच कांय काजळ जातली सोयरा ते लोकांक म्हणना तेच बरी आमच्या असल्या ग्रेस्तांनी ते गरिबामध्ये पडोवंक पावना अरे देवान गरीब आनी ग्रेस असलो वेगळो जालोच ना देवान एकूच जात रुजल्या ती म्हणल्यार मनीस कोणाची ते कितें जावं पूण तांचे आनी आमचे मध्ये जमीन आनी मळबो इतली अंतर आसा देखून तुवें जाल्याची वाट सोडचीच पडटली आनी सोडी काडल्यार तूं कितें करतलो हांव तुका जिवेश मारूंक आनी सोडटना जाल्यार आयज तूं जाणा जाव हे म्हजे दोळे उगडे आसा भुरग्यां लावसोडीची वाट केन्ना सोडची ना केन्नाच ना कितें दोळे उगडे आसतना तूं सोडीची वाट सोडचें ना जाल्यार दोळे उगडले जातून तूं सोडीची वाट सोडचें न्हय सोयरा जाल्यार बाबा तुवें दोळे ना आतां तुवें दोळे ना वळत कसलो सगळा पडो आनी तो सूर्य उजवाड दिवपाचो बोल जाय पूण वच सावय तुका केन्नाच विश्वास घालूंक ना सावयो हांव केन्ना चिंतूंक नासले बिझनेस ओपन करून हांव त्या दोनी डायरेक्टराचो सोद करेन सुयमा तुका कितें जालें म्हणून हांव कितलो भियेलो जाणाय ते दिसा म्हज्या डॅडीन तुका मारपाचो प्लॅन केलो कारण तेका नाका आसलें तूं रिचर्डाताय काजार घालें पूण सुयमा तुका कांयच वायट जावंक ना न्हय ना सावयो म्हाका कांयच वायट जावना सावयो हांवें तुका खूब मोग केला जायते उन्मनीस येना जल्मताना
दुबावतात वयतो. दुबावताय तुका दुबावूच खावो. आयज नताशा विशयाक विश्वासघात केला. ताणे ताचो मोग चोरला आणि बारीक चिंतल्या दिसून येता हे सगळे हे करताले तुझे सांगण्या वयल्यान म्हणून. सनी तुका कित्याक इतलो उच्च माणसाक जाय? ताणे तुका कांयच वायट करूंक ना न्हय. म्हाका वायट करूंक नाजाल्यार कितें जालें? ताणे रिकडाचो मोग चोरला आणि जो कोण दुसऱ्याक वायट करता ते म्हाका मानवना. आणि हांव जाणा नताशा आदल्या बरी भागोना. ताका आमच्या घरान वस्तू खंय आसा त्यो वचून ताका खबर ना. आणि ताच्या वरवीं अशें दिसून येता की नताशा म्हजी भयणूच न्हय म्हणून. सनी 3 महिने माझ्या सांगात दुकान चालले आणि दूध असलेला मनीस वापरून शकता. तेच परी ते वापरून असलेले. ना ग तू म्हाका कितें तरी कोण फोट मारता. म्हजी भयण बिचाऱ्याक आपल्या जिवा परस चड मानताली. ताचो खूब मोग करताली आणि हे परी ते ताका विश्वासघात केन्नाच करचे ना. येवनी ताका हांव ताका उगीर वचना. इतलो मार घालतालो की ताका हे भाशेन मेरीक वचून वा पोरतोनी करून केन्नाच मेळची ना. ना तुझ्या ताका हे बोट पडून लावन बोटचे ना. ना तो कित्याक कित्याक ते नताशा न्हय देखून. नताशा न्हय जाल्यार ते कोण? ते नाव आसा बेबल. मिस्टर रेगलाची तू आणि तुझी भयण. म्हजी भयण पूण डॉक्टर ही जावन आसा एक फोट. हे कशें जाणटा? म्हाका आनी भयणूच नासली. तुका दुसरी भयण आसली. तुझे जिवीत जावन आसा एक गूढ. जायते फावटी हांव तुका हो गूढ सांगूंक सोदी पूण म्हाका सोयेकूच मेळोंक ना. सांग डॉक्टर सांग. तो गूढ हांवें तुका इन्स्पायर आसा. जाल्यार आयक. डॉक्टर माझ्या जीविताचो गुट ताका सावरा काय. हांव तुझ्या पांयां पडटा डॉक्टर. हांव तुझ्या पांयां पडटा. कितलो तेंप म्हूण तूं वचून दूख सोसून रावतलो. एक दीस तुझ्या जिविताचो गूढ सांगचोच पडटलो. तुझें जिवीत जावन आसा एक गूढ आनी आयज हांव तो उक्तो करता. तुजी माय एक गोड गिरेस्त स्वामी दितली आनी तुजो पाय एक धाकटो गोळी. आयज जेवंक आसल्यार फाल्यां जेवंक ना हिसाब करतो. कॉलेजीक वेतना तुजे मायचो आनी पायचो दोगांयचो भोग जालो आनी ती दोगांय शेवटाक काजार जाली. तुजो पाय खूब गरीब देखून तुजी माय सदांच तेका वायट नदरेन पळयताली आनी हें दूख सोसूंक ना जावन तो तुजे व्हडले भयणीक घेवन घरांतल्यान पळोवन गेलो. तेन्ना तूं तुज्या आवयच्या कुशव्यांत आसलो. जेन्ना तूं जल्मलो तेन्ना तुज्या पांय खूब दोतरीत केली. तुजेर आपली तीस जालो. पूण तुजी माय इतली फातराच्या काळजाची तुज्या पांय तिणें मारपाक एक प्लॅन केलो. त्या नशिबान तो सारवार जालो आनी आयज हो तुज्या सामकार जो आसा तो तुजो पाय. जावन तुका बक्षून मोठा मोठा. रेडी पूण हे नताशा न्हय जाल्यार नताशा
फायदो ना तो हांव तुमच्या सांगात आसा दाताशाच्या भितर भीतीचे फॉर्मट मारूकूच जाय Thank you, doctor. Thank you very much. Teacher, तू कोण आसाय? नाका, तू माझ्या दुकान वाटप घेऊन नका. कारण आम्ही तुमच्या दुकान वाटप घेऊन ना. देखून म्हाका देवानी शिक्षा फावो केल्या. टीचर, हांव चुकली. आमकां माफ कर. ते माझ्या कॉलेजात त्रास जावल्यात. हांवें तुका खूप दूख दिला म्हणून. देखूनच म्हाका ही फावो केल्या. ना टीचर, आता हांव जावन आसा एक मॉडर्न पुलीस. जो खातर मारून कोणूच राजी आसचो ना. पण सीमा, हांव तो पुलीस खांदार मारूंक राजी आसा. हांव तुज्या लागीं खासदार जावन जे तूं ह्या समाजाक दाखोवंक सोदता तेका कोट्याच्यान पासून संसार करूंक जाता म्हणून तुज्या लागीं खासदार जावन तुजें सांगलेलें सूट हांव तुका परतून दितलो सीमा, परतून दितलो. म्हजे भयणीन तुका विश्वासघात केला म्हणून पूण हातून ताचो कांयच गुन्यांव ना. कित्याक नाका तूं नाताशा म्हणून उलो करताय ते नाताशा न्हय. ती जावन तें नांव आसा ताची दुसरी भयण मेघल. तेंच तें मेघल. तुजे नाताशा तुजे देणीन आनी सावयोन वेशी मारले. पडलेली स्वप्नां सॉल्व जाली जाल्यार आनी आयज ते गोडला केन्नाच गोड नासलें. पण रिचर्ड वायट बरी नवशाली सुयमाक तुजी सांगाती करून राजी जाव. ना जाणी, तू माझी वाट सोड. हांव पडली. तू माझ्या लागीं कडे जावन तू दुकान पडो नाका. सीमा, तुज्या मोगा पासून तूं आयज करतें. तुजे लागीं खासदार जाव तुका हांव म्हज्या फुडाराची राणी करूंक सोदता. टिचर, तूं कितें म्हणटाय? Thank you, teacher. Thank you very much. तुम्ही जाणार काय पासून तुका काही करत आजून पासून हांव वाचतो खुंयचे चेडूं म्हजे मुगले काजल म्हाका कुयताली काम आता आज हांवें बरी आयडिया काडलेली आहा तुमणे म्हाका बरें वाजना म्हणून दिला आनी सोयतो ते पीस करून तेका जाय जाल्यार गोबोळ आनी मोठी सगळी मात म्हजी जाता आनी नाच ते मागीर आजूयच्यान कोण तरी मेळटा जाल्यार क्या बोलते तेरा पुतनी दोस्ती का जमाना बुलबुल पट्टी हम तो सब पसंद है. लड़की पसंद, लड़का भी पसंद, सब लोग पसंद. यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं. हमारे दुकान में बड़ा बड़ा शराब, बहुत अच्छे शराब. यहाँ पे क्या है? अरे आजच्या और संसार कोणतो सरो मेळटा पण गोंयचो सरो खूय मेळा कित्याक गोंयचो सरो हा तो बोलतो एक म्हणटा नॅशनल
मागचो पाहिला दिता आता भवता पाय आजचं एक करून आता सगळ्या खेळवाची प्रमोद जायसाठी करेक्ट चाहिए हम जानते हैं बड़ी तुम्ही म्हाका हांगासर कित्याक हाडला? तू बागा दुबावता ना साव्यो, हांव तुका दुबावना. हे नाटक तुका कोणेंच फोन करता. हे नाटक तुका कोणेंच फोन करता साव्यो. चूप राव तू नाताशा जापण्याचो कारण नाताशा कावे जिवेशी मारला आणि आता म्हाका बघूंक जाय तू कोण पळते साव्यो, कोणे सांगा तशा? कोणे सांगा तशा साव्यो? ना नाताशा जापण्याचो ना नाताशा जापण्याचो साव्यो, सांग म्हाका तू कोण पळते सांगितलं मला सांग. कोणे सांगा? म्हाका सांग आता ते सांग तू कोण पळते कोणे सांगा नाटक साव्यो? कोणे नाताशा सांगा? जापण्याचो कोणे सांगा आता नाटक? मला सांग काय तुवें काय दळली? या नोकऱ्याक हांव दाखयता. कोण दळल्या? तुका बघूंक जाय तुका कोण पळयली? तुका वळखूंक जाय ना कोण पळयली? हांव मेबर, म्हाका सुटी पळ. आनी आतां हांव म्हजे पळयलीचो बंद घेवंक आयल्या. आयज हांव तुका तुज्या कॉलेजीक वताली ती. जागा बेबल मला काहीच वाईट करू नका बेबल मला सावध कर आप तो कोण करतो बेबल मला सावध कर अरे दळल्या, आयज तुका तुज्या कॉलेजीक वताली बघूंकच जाय. कारण तुवें काय चूक न्हय, पूण तो एक खून जावन आसा. कारण जीव काडल्यार मुखार केला, चूक केल्या म्हणून. पूण ताका खून केला म्हणटा खून. कारण आयज हांव तुका तुज्या कॉलेजीक वताली भितरलीच म्हणजे भितरलीच. काहीच वाईट करू नका मला सावध कर मला सावध कर न्हय आमच्या लगीन करायचा उपाय आसा अरे दळल्या, तू म्हणले की कांदार बघूंक दाखवलो. आयज तो तुका तुज्या कॉलेजीक वताली बघूंकच जाय म्हणल्यार बघूंकच जाय. यो म्हणजे बरी, यो. मला किंवा सांग कांदार जाऊ, यो. यो, काय कॉलेजीक वताली भितरलीच म्हणजे भितरलीच. यो, दळल्या, यो. मला काहीच वाईट करू नका मला माहिती आहे का मला काहीच वाईट करू नका मला काहीच वाईट करू नका पूण बेबल या परी तुवें करूंक फावो नासलें. ताका शिक्षा दिवंक तुजें काम न्हय. ताका नितीचो रस्तो दाखोवंक तुजें काम न्हय. ताची न्याय करूंक आदवोगाद आसा, जूज आसा. बेबल, जर तुका तांचेर विश्वास नासलो जाल्यार आमी
पुलीस असले